आता खबरो विस्तारान। गोंय सरकारान इम्पोर्ट नुस्त्याचेर 15 दीस गोंयांत बंदी घाल्यार नुस्त्यार जावपी घोळ हो प्रश्न आपोआप सुट्टलो म्हूण मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकर उलयला। आरडीएक्सको खातीर परवरच्यान गौतम शिरोडकार। गोंय सरकार एका निर्णया कडेन आयिल्लें आसा ते म्हणजे इम्पोर्ट जे नुस्तें आसा ते इम्पोर्ट नुस्तें जर आमी 15 दीस जर तूं ताजी इम्पोर्ट करपाक बंदी घाली जाल्यार हो प्रश्न आपोआप सुट्टलो। कारण 1 ऑगस्टाच्यान गोंयचे ट्रॉलर्स हे दर्यार वचून नुस्तें हाडून विकूंक शकता। त्यामुळे अशें पयसच्यान हाडलेल्या नुस्त्याक व्हडलीशी आवश्यकता पडटली। त्यामुळे आयच्यान सांजची सरकाराची ऑर्डर येतली इम्पोर्ट करपाक गोंयांत नुस्त्याचेर बंदी आसतली। कोण जर तूं बंदी मोडून जर तूं इम्पोर्ट कर म्हणजे हांवें इनफ नोटीस दिल्या म्हणून पयलीं डिक्लेअर केला नोटिफिकेशन येवपाक सांग जातली। कोण ट्रेडर आहा कारण गोंयांत मोस्टली दे आर ट्रेडर्स। दीस इज ओनली एज अ एबंडंट कॉशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द हेल्थ ऑफ द सिटीजन टू अवॉइड कॉन्ट्रोवर्सीज any confusion. We have taken decision to stop import of fish from other states in the state for 15 days. So that will continue up to 3rd August. Meanwhile, 1st August, our trawlers will go to the sea and the fish catch will be available, fresh fish catch will be available. When fresh fish is available, I think Goans don't eat any frozen or other way. ते तुमकां कितें विचारता एक्सपोर्ट कसो थारायतलो तुका खावपाचो संबंद आमी वाय आर यू वरीड अबावट एक्सपोर्ट सी गोंयांच्यान एक्सपोर्ट जाता पळय दॅट फीश मेनी टायम्स कंटेन फीश आयटम्स वीच आर नॉट इन डिमांड इन द स्टेट। त्यामुळे एक्सपोर्टाचो हांगा कांय संबंद ना। हांगा फक्त एक विशिश्ट पद्दतीन दुशीत माशे खावपाक लोकांक हे करपाक रिस्ट्रिक्ट करपाक इम्पोर्ट करपाचो बंद करपाचो ठरयल्लो। दीस इज इनफ नोटीस टू द ऑल फीश ट्रेडर्स